म्हज्या खातीर एक एक्स्ट्रा ट्रेन तुम्ही मागिल्ली की सांगू शकता? आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आतां वेलंकनीचें फेस्त सुरू जाता आनी ताज्या खातीर वर्सान वर्स ही ट्रेन आमी लास्ट टायमूय आयिल्ले तेन्ना मेमोरेंडम दिल्लो बरी फेसिलिटीज दिवपा खातीर. आमकां सगळ्यांक खबर आसा गोंयांतल्यान शेकडे लोक नोवेनां एटेंड करपाक माडी एटेंड करपाक थंय वतात, फेस्ताक एटेंड करपाक थंय वतात आनी तांकां खंयच थंय त्रास जावचो न्ही. सगळ्या कडल्यान आमचे कडल्यान जाता तितल्यो तांकां बऱ्यो फेसिलिटी मेळच्यो. त्या खातीर ह्या ट्रेनीन जाता तितल्यो तांकां बऱ्यो सुविधा मेळच्यो हाज्या खातीर आमी सदांच मेमोरेंडम दितात. आनी तसोच आजूय आमी मेमोरेंडम दिवपा आयला. तातूंत 2-3 गोश्टी आमी सांगल्या की जेन्ना 27 तारखेर ट्रेन पयली वतली तेन्ना 28 तारखेर ती पावता आनी 28 तारखेरूच ती पड जाता. तातूंत कितें जाता, जे भावीक वतात थंय तांकां फक्त एक प्रे करून येवपाक मेळटा. पूण ह्या टायमाक आमी तांकां सांगलां की 27 सोडली, 28 पावली की 28, 29 ती उरची म्हणटय आनी 29 तारखेर ती बॅक येवची. तशें जालें जाल्यार 30 तारखेर बॅक येवची, जेणे करून तांकां एक माडी आनी नोवेनां तरी एटेंड करून म्हणजे एक सर्कल कसो तांचो कंप्लीट जावन म्हणजे जाल्यार बेश्टेच पांयां पडून येवपाक जातालें. सो तशें आमी मेमोरेंडम दिलां. आज हांव DRMA कडेन उलयतलो आनी तें जालें जाल्यार म्हाका दिसता जे लोक आमचे गोंयांतसून वतात तांकां एक बरी म्हणजे बरें दर्शन आनी बरें तांकां एक एक्सपिरियन्स जावन येवंक शकता. ताज्या खातीर आमी प्रयत्न करतात. दुसरें आमी सांगलां की जी ट्रेन आतां रेगुलर वता, एक दिसा सोमाराच वता, ती आमी एक्सटेंड करपा जाय म्हणून. कित्याक खुबशे भावीक आमी वेलंकनी देवीक वचपाक पळयतात आनी ताज्या खातीर एकदां एक ट्रेन ती पावना. सो आनी एक ट्रेन घालची म्हणूनय आमी मेमोरेंडम दिलो आनी अशें करून गोंयच्या लोकांक म्हणजे बऱ्यो फेसिलिटीज मेळच्यो, रिलॅक्स म्हणजे कांय त्रास नासतना तिकेटी मेळच्यो आनी तांचो जर्नी जी आसा ती बरी जावची हाज्या खातीर आमी सगळे प्रयत्न करतात. ताचे आमी सगळे आमचे एक्स चेअरपर्सन सगळीं येवन आमी आदितीन बी सगळे लियो सगळे येवन आमी एक मेमोरेंडम म्हणटा राजेश सराक जे आमी सांगले ते प्रमाणे तेणी आमकां कालचे दिसा हांवें ताका सांगलें, आयजूच तेणें कालूच करून दिलें म्हाका आनी म्हणलो आयज करुया दिवया. आनी पळय लास्ट टायम सरान सांगला लिवन सांगलें ते प्रमाणे 3 ट्रिपी मागलेले आमी. तिनी एक 27, एक 1st आनी एक 5th वचपा हिंगसान. परतून मागीर रिटर्न 30 तारीख, 2 तारीख आनी 8 तारीख हे सगळे टायम रातचे 11:30. परतून हे पडे मातशे थोडे चेंजीस केले. कोच AC कोच 4 आसले थिंगा, 6 मागले आनी स्लीपर आहाय ते 10 ते 10च आहे आनी जनरल 4 ते 2 मागले. हे पडे स्पेशल अशें हें केलां. आनी दाजीक सराक आमकां स्टेशन मास्टरान आतां सांगलें ते प्रमाणे तो म्हणटा कितें आमकां एक रिक्वेस्ट लेटर दी म्हणल्यार विकाक एक ट्रेन वयता ती विकाक 2 जावपाक चान्सीस आहाय म्हणून. स्पेशल विकली गाडी वयता ती ऑलरेडी 2 मिनटां भितर फूल वेटींग म्हाका दिसता उणें 500 सुमार आहाय. आतां ही घालून मातशें आमकां मातशें हें मेळटलें. आमी सगळे MLA, सगळे कावन्सिलर, एक्स कावन्सिलर, चेअरपर्सन, सगळे एक्स चेअरपर्सन सगळे रिक्वेस्ट करपाक की वेलंकनी वास्को टू वेलंकनी स्पेशल ट्रेन घालून. ती वेलंकनी स्टार्ट जाता 27 ट्रेन ऑगस्टान वयतली. मागीर ती 2 दीस रावतली. एक 9 करून एक माडी आनी 9 करून ती 30 तारखेर परती येतली. परती आनी एक ट्रेन आसतली 1 तारखेर ती परती 2 तारखेर येतली. परती एक 5 तारखेर आसतली 8 तारखेर येतली. हे सगळे रिक्वेस्ट आमी दिलेलो आहा आनी आमी ट्रेनां वाडोवपाकूय AC कोच तो वाडोवपा लागून आनी एक 3 AC कोच घालपाक तेय मागणी दिलेले आहा. हे सगळे हे आमचे जे गोंयकार जे जावं तो हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव हे आमचे वेलंकनी दर्शन करून वयतात की तांकां वेलंकनी बेसांव मेळपाक हें करपाक तेंगेर मागणी दिवपाक ती वयता. आमचे गोंयकार जावं तो हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव सगळे गोंयकार वेलंकनी पांय पडून वयतात. तांकां आमी स्पेशल ट्रेनी लागून रिक्वेस्ट करून आमी वास्को ताजी सरकार लास्ट टायम आमकां जायतो हेल्प केल्लो. आमचे क्रिस्तांव भाव, हिंदू भाव, मुस्लीम भाव सगळ्यांक ताजेर हेल्प केला. हे टायम आमी परतो एडवान्स येयले. आमी लास्ट टायम लेट येयले पण एडवान्स येयले आनी आमचे हांव आमच्या MLA वास्कोच्या MLA देव बरें करूं म्हणटा की ते आमची मागणी फुडें घाल. ते पाठ खबर आसता तुमकां जेन्ना दाजीन आमी ट्रेन घेवन दिल्या दुसरी जायत मनीस उलोवपा लागले आपण ट्रेन गायल्या हें गायल्या कळना तुका आपण हाडल्या ट्रेन हें केल्या म्हणून. ती आतां स्वर्गार वचपाक सगळे रेडी आसता. मरपाक कोण रेडी ना कळ्ळें तुका. आनी मरपाक तो एकलो रेडी आसता. आनी तुमचो चोयला आसतलें वास्को डायबिटीज प्रेशराक उणी उणी जालें कित्याक सगळे सायडीन डेवलपमेंट आहा तेगेलें कोण तूं चिंतपाक गरज ना. थँक्यू म्हणटा बिकॉज एवरी मंडे जेन्ना पळय ट्रेन वयता
इतली ओवर क्राउडेड आसता वेल इन एडवांस बुकींग केल्यार पासून आमकां टिकेट मेळना वेरी डिफिकल्ट जाता सो लास्ट इयर आमी एक्चुअली दिल्ली लेटर सेईंग दॅट आमकां ती 2 जाय बट टील टुडे 1 वर्स जालें जावंक ना बट नाव द स्टेशन मॅनेजर सेईंग दॅट इट वील हॅपन एंड दादी सरान सांगलां आनी एक आपूण रिमायंडर दिता एंड वीथ दॅट गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदता की आमकां ट्रेनींग टिकेटीक लायक प्रॉब्लम जाता ते आमी वेलंकनी वचोंक प्रॉब्लम जाता ते आमकां वेरी सून दिस थिंग वील बी सॉर्टेड आउट सदां विकली मंडे ट्रेन वयता वेलंकनी आनी लोकांक जायती डिफिकल्टी पडटा तांकां ट्रेनींग टिकेट मेळना सो जाता जाल्यार विकाक 2 ट्रेनी घालच्यो कित्याक लोकांक फावो ते भाशेन वचोंक आनी येवपाक मेळटलो न्हू हें फाल्यां दिता म्हणटा तेणें आनी ते बरो स्पेशल ट्रेन घालून कित्याक लोक फेस्ताक न्हंयेनाक वचपाक एकूय टिकेटी ना सो ते सगळे बूक जालेले आनी भाशेन तेणें आमकां हेल्प करता म्हणला आनी मागया बरे भाशेन येवचें